की हे असं काम आसा ते घेवंक नासले कला अकादमीचे हितून घेवंक नासले. हांव म्हणटा स्ट्रेंथनिंग ऑफ वर्क म्हणटा ते घेवंक नासले म्हणटा, नाजाल्यार हो जो आख्खो कला अकादमी बांदपाक इतले पयशे कित्याक मोडले? जो फक्त जे आमचे रिनोवेशनाचेच काम आसा, फक्त रिनोवेशनाच्या कामाक इतले पयशे मोडल्या. म्हणल्यार केदो व्हडलो करप्शन चालू आसा. म्हणल्यार तुम्ही पळयता आसतले ह्यो कमिशन सरकार जाल्लो आसा, कमिशनाक घेवनूच कामां चालू जाल्या. म्हणल्यार 59 करोड बसून स्पेंड करून हांगा कांयच जो स्ट्रक्चर सारको आसपाक जाय तो जावंक ना. आनी दोनूय मिनिस्टर, जो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा आनी PWD मिनिस्टर आसा, दोनूय मिनिस्टर तोंडान जाड, ते एवरी टायम व्हडले उलयता, शाणपणां व्हडली सांगता आनी लोकांक दिशाभूल करपाक सोदता. तुम्ही पळयता आसतले आयज कला अकादमी पडल्या, तशीच रस्ते सारके ना, तशेंच तुम्ही पळयता आसतले बाकीचे जे स्ट्रक्चर्स आसा ते अजून पर्यंत कंप्लीट जावंक ना. आनी हे कंप्लिटली जो सरकार आसा तो फेलियर जाल्लो आसा. आनी आतां तुम्ही पळयता हांगा आख्खे जी कला अकादमी आतां आमी भितर सरला तेन्ना पळयल्या अजून पर्यंत खुबशीं कामां इनकम्प्लीट उरलेली आसा आनी ती म्हाका दिसना इतले बेगीन कंप्लीट जातली. एवरी टायम ते डेटी दिता, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख. ह्यो तारख्योच चालू आसा, ह्यो तारख्यो केन्ना काबार जातल्यो खबर ना. आयज हांगा हे कितलेशे लेबर काम करताले, फाल्यां समज हांगा टायल्स फिटींग चालू जाल्ली खंय, फाल्यां समज तेंचेर सकयल तेंचेर बाय कोइन्सिडन्स तेंचेर पडलेले, स्लॅब हो पडलेलो ना, कोणाक कितें जावंक शकताले? सो हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? हांगा PCA येयलो आनी रिपोर्ट केलो, सीएमान स्टेटमेंट केलो की PCA येवन रिपोर्ट करतलो. हो रिपोर्ट एवरी टायम तुम्ही रिपोर्ट करता. त्या दिसा आमच्या 7 रिटेनिंग हॉल पडली तेन्नाय रिपोर्ट, अजून पर्यंत रिपोर्ट काय मेळ्ळो ना. आमी लेटर ऑलरेडी केल्ले आसा. सो असे जे रिपोर्ट आसा हे फक्त टायम गेन करपाचे. आनी हांव मागता की जो मिनिस्टर आसा ते मिनिस्टरान, जो PWD मिनिस्टर जावं आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जो आसा, दोगांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आनी आपणाचे रेजिग्नेशन आउट करपाक जाय. आनी हांगा जे जितले इंजिनियर जावं जे जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंचेर स्ट्रिक्ट इन्व्हेस्टिगेशन घेवपाक जाय, ज्युडिशियल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक आयज अशें जाल्लें आसा, आयज हो टॅक्स पेयराचो मनी वेस्ट करपाक लागलेले आसा. आख्खो टॅक्स पेयराचो मनी वेस्ट जाता. आनी हो जो स्लॅब तुम्ही पळयता आसतना सायडीच्यान जे काम बसून आसा ते काम बसून त्या क्वॉलिटीचे ना. तुम्ही पळयता आसतले हांगा दिसता सारकें कसले क्वॉलिटीचे काम केल्लें आसा. आनी हो स्लॅब आसा पळय मुद्दम झूम करून पळयल्यार तेजे वयर एक आनी एक लेयर घातलेलो, म्हटल्यार तेजेर वेट जाली. आनी आतां पावसान आनीक वेट जाल्यार सकयली तुम्ही पळयता सकयली हे जाल्लें आसा. म्हटल्यार जो डिझायनर आसा, जो आर्किटेक्ट आसा, जो इंजिनियर आसा, तो इंजिनियर खंय आसले आनी कित्याक लागून तेंच्यांनी हे पळोवंक ना? तुम्ही इतले करोडांनी पयशे मोडटा आनी आतां म्हाका दिसना हे 59 करोडाचे 100 करोडाचेर पावतले लो करून. सो हेका कोण रिस्पॉन्सिबल आसा? सो हेजी जी तोखणाय आसा ती सीएमान घेवपाक जाय, सीएमान ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. आयज हो BJP सरकार आसा तो एवरी टायम एक्सक्युज दिवपाक उरलेले आसा. आपूण कितें आपणाच्या हितून कितें फेलियर जाल्लो आसा ते सांगिना. बाबा ही चूक जाल्या, खरें जाल्या आनी तेजेर रेजिग्नेशन जावं तेजेर एक्शन घेवपाक जाय, तेजेर कमिटी बसून तेंचेर एक्शन ज्युडिशियल इन्क्वायरी घेवपाक जाय. हें कांय ना, फक्त ते आपणाचे कोणाक आसा ते लिपोवपाक सोदता आनी हे लिपोवणीच चालू आसा. एक मेन क्वेश्चन विचारता. सदांच तुम्ही म्हणटाले की कला अकादमी बेगीन उगडा. आजच्या इन्सिडंट्सा मागीर तुम्ही सेम उलयतले? पळय, कला अकादमी बेगीन उगडा आमी सदांच म्हणटा आनी परतूय म्हणटाले कित्याक लोकांक जाय. लोक गोंयचे जनते आयज तिसवाडी जो आमचो प्रायम लोकेशन, आयज तिसवाडी आमच्या मतदारसंघांचो, बाकीचे 5 मतदारसंघात मेन जो लोकेशन आसलो तो कला अकादमी आसलो. कलाकारांक मेन लोकेशन आसलो. मात आयज ते आमचे परफॉर्मन्स करपाक मेळना. आयज कितलेशे कलाकार आमच्या फुड्यान येता की आमकां कांयच परफॉर्मन्स करपाक मेळना. आमचे कितें प्रोग्राम्स आसता ते कंडक्ट करपाक मेळना. बाकीच्या तालुक्यान तेंच्यांनी रवींद्र भवन आसा, बट आमकां चड त्रास जाता. आनी हे जे आसा ते आमकां खरें म्हटल्यार जाय बेग्यानचे बेगीन. बट आतां ती रिनोवेशनाच्या नांवान ते कंटिन्युअसली चालूच आसा, एक वाडयत आसा, एस्टिमेटूय वाडटा, फुडें वचत आसा. म्हटल्यार हे कितलीं वर्सां चलतलें? फुडलीं आनी 10 वर्सां फक्त हेंच करीत रावतले आमी, कला अकादमी रिपेरूच करपाक रावतले? सो आमकां जाय हें जाता तितलें बेगीन जाल्लें. आनी ह्या विधानसभेनूय आमी मांडटले, सगळे मेळोन मांडटले की हे जी कला अकादमी हो जो स्कॅम, हांव म्हणटा हो स्कॅम जाल्लो आसा, हो व्हडलो स्कॅम जाल्लो आसा. ह्या घोटाळ्यान कोण आसा तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय. परत एकदा सगळे इन्स्पेक्शन जावपा जाय अशें दिसना तुमकां कामांचे? कारण जेन्ना एक अशें जर स्ट्रक्चर पडत रावले की हे मेन्शन नाशिल्ले म्हणटा ते रिनोवेशन नाल्यार स्ट्रेंथनिंगाचे हितून, तशें आनी कितें जागे आसा जाल्यार म्हाका दिसता तुमकां हें जावपाक जाय अशें दिसना? सद्याक आसपाक येता जे तेंच्याच भितूर कॉर्डिनेशन ना. म्हटल्यार तुम्ही पळोवंक शकता जाल्यार BJPचे इतले MLAs आसा आनी इतले मिनिस्टर आसा, तेंच्याच भितूर समज कॉर्डिनेशन ना, ते एकामेकाचेर घालता. तो गोविंद गावडे म्हणटा PWDची रिस्पॉन्सिबिलिटी, PWD म्हणटा आनी कोण CM पळयतलो. हे एकामेकाचेर जे घालता पळय, म्हटल्यार अशें जाल्लें आसा कोणाचो जो हे आसा रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय कोणूच आपूण रेडी जायना रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक, एकामेकाचेर घालता. आनी हे हांगाच न्हू, आतां तुमी स्मार्ट सिटीक पळया, स्मार्ट सिटीक सगळे मिनिस्टर जे आसा एकामेकाचेर करता.
MLA एकट्याचेर घालता, तुमचो जो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा तो एकट्याचेर घालता, सीएमाचेर घालता, बट सीएम म्हणटा PWDन पावता. सो एकामेकाचेर जे घालप आसा हेच चालू आसा, कन्फ्युजन क्रिएट करपाक सोदता आनी लोकांक पिशान काडपाक सोदता. ही सद्याक आतां स्थिती चालू हे केल्ली आसा. म्हटल्यार लोकांक काय खबर ना, लोक सगळे पळयता कितें चालू आसा आनी कशें तुमी फेलियर जाल्ले आसा ते, आनी तुमचे कडेन कशें जो सरकार आसा तो सारको चलोवपाक जाय. आमची जी तिजोरी आसा ती चावी ओपन करता कोणाकूय दिता आनी तेजी ट्रॅकिंग दवरिना तुमी. फक्त कितें आसा, जेन्ना पडले तेन्ना येतले आनी सांगतले आमी हेजेर इन्क्वायरी करतले, मागीर फुडें कांय इन्क्वायरी घेयना. हेका लागून आमी स्ट्रीक आमच्या सायडीच्यान आमी एक मेमोरंडम दितले की हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी कोण कोण ह्या हितून ह्या जो स्कॅमान कोण कोण इन्वॉल्व आसा तेंचेर स्ट्रीक एक्शन घेवपाक जाय. फाटी एक कमिटी बसयल्ली सगळे हेजेर हे करपाक, सो ते कमिटीचे कांयच मागीर फुडें रिपोर्टूय आयलो ना. तेच सांगता तुमकां की एवरी टायम ते फक्त सांगता असल्यो कमिटी बसल्यो तसल्यो कमिटी बसल्यो, तेजी रिपोर्टिंग काय ना, सिस्टम काय ना. ते आतां सद्याक PCU येयला म्हणटा, हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? PCUन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आनी PCUन सांगपाक जाय की बाबा कोण कोण रिस्पॉन्सिबल आसा. जबाबदारी दिवपाक जाय. एकामेकाचेर घालता आनी मागीर कांयच कोणूच जबाबदारी दिना. कित्याक सगळे एकूच मायेचे मणी जाल्ले आसा. आयज सगळे जे मिनिस्टर जाल्या ते एकूच मायेचे मणी जाल्ले आसा आनी जॉयंट वेंचर चालू आसा. सगळे जॉयंटली आपूण जाय तशें सेटलमेंट करता, जाय तशें आपणाक कामां करून घेता आनी हे जे आसा हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेयना. आनी येदो व्हडलो कला अकादमीचो स्ट्रक्चर जो इतली वर्सां बऱ्या पैकी उरलो आनी आयज जो स्ट्रक्चर आयज देंवयता हे म्हटल्यार जो ताजमहल म्हणटालो ते ताजमहल एक टायमार बरो आसलो, आयज तो रिनोवेशनाच्या नांवान ताजमहल डेमोलिश करपाक उठलेले आसा. थँक्यू. सो प्रेसिडेंट हा आयज तुमचे बोगले, सो तोय आमचो RGP नॉर्थ गोवा प्रेसिडेंट, तो तुमकांय ब्रिफींग दितलो रिगार्डिंग वॉट इज द स्कॅम. कित्याक पळय वी नीड टू अंडरस्टँड की जो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो टू कला अकादमी, इट वॉज नॉट टेंडर्ड, इट वॉज डायरेक्टली गिवन टू वन पर्सन. तो आतां कॉन्ट्रॅक्टर कोण, वॉट वॉज हिज एक्सपर्टीज, हॅज इट डन लाईफ स्टायल वर्क बिफोर, हे सगळे जाणा जावन हो कॉन्ट्रॅक्ट ताका दिला. सो आतां ही इज ऑल्सो इन टू सिवील, सो ही हॅज मच मोर बेटर नॉलेज देन अस. सो आय आस्क ब्रीफ करतो. आता तुम्ही सगळ्यात पहिला तुम्ही कसो हे आमचो स्लॅब कलॅप चाललो आसा तो, आनी हितून फक्त आता हेंचे कितें चल्ला डिपार्टमेंटांचे ब्लेम गेम चल्ल्या. वो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर PWDचेर घालता आनी अशेंच चल्ला. जाल्यार आतां कितें करतले ते, आतां हो 50 करोडाचो मेंटेनन्स हे जालो, आतां परतून तो एक स्टेबिलिटीचो 50 करोडाचो परतून काडटले आनी परतून स्कॅम करतले, अशेंच लोकांक फटयतले. आनी हो PWD मिनिस्टर आहा पळय, हो तोंडान दाट काबराल, जो आतां दरबार बसयता आनी तो लोकांची हे करता, क्लासी घेता. जाल्यार आमचे शिवोलेन येवन पळय, हांव शिवोले रावता, आयज आमचो अंजुनचो रस्तो पळय जो हांगासून बॉबी बार्रा कडसून जो अंजुना पेट्रोल पंपा कडेन वयता, त्या रस्त्याचे आयज कितें जाल्लें आसा, लोकांचे भेणां दुखता, गाडयो मोडलेल्यो आसा. तशेंच आमचो एक लिंक रोड आयज आनी अशें जाला की हेका इंजिनियरांची गरज ना. आयज आमची शिवोलेची MLA कितें सांगता, रोड हे करपाक कॉम्पॅक्शन करपाक पावसान सोडपाचो म्हणटा. आयज कॉम्पॅक्शन मशिनांक बी सांगता PWD मिनिस्टराक की ती कॉम्पॅक्शन मशिनां सुद्दां घरा बसया, ती तेंची गरज ना आमकां आतां. कित्याक आमची मिनिस्टर MLA सांगता न्हू की रोड कॉम्पॅक्ट जातो पावसान म्हणून. आनी तो आतां रोड 1 वर्स जालें आतां चालू आहा. लिंक रोड तो फक्त 100 करोडाचो कितें हे प्रोजेक्ट तो, जाल्यार तो सुद्दां आतां तो 1 वर्स जाल्यार 4 म्हयन्यांनी 1 वर्स जातले. जाल्यार ते हे तेचे लक्षच ना. आनी आमी आतां मागता हे दोगांयचे ब्लेम गेमी करता. तुमी आतां तुमचें रेजिग्नेशन दिया, कित्याक रेजिग्नेशन दिलें म्हणटकूच फ्री एंड फेर इन्क्वायरी जातली हेजेर, नाजाल्यार इन्क्वायरी जावची ना सारकी. कित्याक आतां पयलीं सुद्दां इन्क्वायरी जाली मात खंय कितें जालां अजून मेरेन कांयच सांगना. ज्या प्रमाणे ह्या स्लॅबार हो वेट दवरला विटांचो, हय आतां तूं म्हणटा न्हू हितून तुका मात तरी सिविलान नॉलेज आहा, हय. तूं कशें हेजेर पळयता? आयज नॉर्मल घर सुद्दां कोण बांदता न्हू जाल्यार घराक सुद्दां स्लॅब थिकनस मिनिमम 12 सेंटीमीटर थेयता. आनी तुमी हांगा पळोवंक शकता तेजी ती 7-8 सेंटीमीटर थिकनस आहा. आनी थिकनस आसून सुद्दां तेजेर हे 2 लेयरांचे विटांचे हे केल्ले आसा. आतां आमी तेज्या वयर परतून टायलिंग केल्लें आहा, जाल्यार हेजेर वेट वाडटलीच न्हू. आनी वाडटली आनी पडटलो. आनी ह्यो जर आतां हे जुलायान ते इनॉग्रेशन करपाक आसले, मागीर तेंचो कितें प्रॉब्लेम जालो आनी तो फुडें धुकल्लो. आतां जर हे इनॉग्रेशन जाल्ले आनी हांगा फंक्शनां चालू आसली आनी चालू आसतना जर हे पडलेलो असले जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसलो? जाल्यार हो सांगतलो आसलो परतून मागीर कितें हेल्थ डिपार्टमेंटार घालतलो आसलो ना, हेल्थाची मिस्टेक ते हेल्था खातीर ते मेले, तेंच्यांनी ट्रिटमेंट दिवंक ना सारके, अशेंच करतलो. ब्लेम गेमूच खेळटलो हो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर. आतां असल्या इंजिनियरांक तुमच्या माध्यमातून कशें ब्लॅकलिस्ट कशें कितें? तांकां ब्लॅकलिस्ट करूंकूच जाय न्हू हरशीं म्हणून. कित्याक ते आतां पळय ना वयलो लेयर घातला तो 43 वर्सां पयलीं ते आतां तुमी पळोवंक शकता आनी कसो तेजेर वेट घातला तो. आतां तो पळोवंक गेल्या हरशीं कोण सुद्दां आतां एक 8 सेंटीमीटर थिकनस आहा जाल्यार हेजेर लोड घालूंक कोण घरान सुद्दां पळयना. जाल्यार हो येदो व्हडलो स्ट्रक्चराक तुमी कसो घालता लोड?
ना म्हणजे पोन्ने हेजेर तेंच्यांनी तो नवो तो लोड हे केला, घातलेला waterproofing न्हू कशें केला तेंच्यांनी डबल लेयर घातला आणि त्याच्या वयर टायलिंगूय केला. पण जेन्ना रेट्रोफिटींग म्हणटा न्हू आमी, ओके, वी नीड टू अंडरस्टँड जेन्ना हो प्रोजेक्ट वॉज इनिशियली स्टार्टेड, तो प्रोजेक्ट तेमी कितें म्हणलेलें दॅट दे हॅड सजेस्टेड टू डेमोलिश द होल स्ट्रक्चर. ओके, देन हायकोर्ट इंटरव्हेन्शन मागीर चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन जे आहले दे ऑल्सो इंटरव्हिन्ड इन थिंग्स नॉट टू डेमोलिश बट टू renovate it properly. आता if you go to see, this is not a way how renovations to be done. To add additional material over roofing, yeah. तुम्ही पहिला you can see clearly पळोवंक जाता there are lots of flaws in the way this retrofitting is done. So हेजेर आता कारवाई कोण करतलो? This is because basic reason tendering जावंक ना. Basic PWD protocol was not followed. So आता हेजेर inquiry जावंकूच जाय as per who and how this tender was given to this person, whether he had any experience to do this type of works. आणि एक गोविंद गावडे म्हणटालो हू इज चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन. आता तुम्ही विचारूंक जाय बाबा कोण चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन आनी तो कित्याक सांगतलो अशें कोच्च्यान न्हू म्हण, कित्याक आतां आयज तुमकां आन्सर ऑलरेडी मेवला. थँक्यू. इन्स्पेक्शन केलं आहे कितें पळय इन्स्पेक्शन आयज तूं पळयता आसतलें सकाळी फुडें आमकां जेन्ना न्यूज गावलो की ही जी स्लॅब आसा हो कॉलेप्स जाल्लो आसा, पडलेलो आसा. सो तें पळोवपाक लागून आमी हांगा येयल्ले आनी जेन्ना आमी पळयला जी कंडिशन हांगा आसा फाटी सकयल समज कोणी आसलो नाल्यार तांकां कितें डॅमेज जावपाक शकतली ह्या स्लॅब पडला तेजेरूच कळटा. आनी हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणान घेवपाक जाय? आयज दोनूय मिनिस्टर जे आसा, जो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा जावं PW मिनिस्टर एकामेकाचेर ब्लेम गेम घालता. CM म्हणटा PCE येवन हांगा इन्स्पेक्ट करतलो आनी ते रिपोर्ट दितलो. मात अशें कितलेच फावट ते सांगीत आसता बट केन्नाच रिपोर्ट दिना आनी एक्शन जो आसा एक्शन प्लॅन केन्नाच करिना. सो हो एक्शन प्लॅन जावपाक जाय, तेका लागून आमी हांगा येयल्ले आसा. आनी हेज्या पयलू जेन्ना आमी आमच्या एरियेन बसून सातानाची एक वॉल कॉलेप्स जाला, अजून बसून तेजो कांय रिपोर्ट दिल्लो ना. सो एवरी टायम ते म्हणटा की आमी हेजें हें करतले, एक्शन घेतले, ज्युडिशियल इन्क्वायरी घेतली, कांयच करिना. ते फक्त आमी पळयता म्हणून सांगता आनी फुडें व्हरता. जो हें पळयता केन्ना काबार जातलें, हेजेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी जातली काय ना, हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आनी आयज जो BJP सरकार आसा हो जो करप्ट सरकार जाल्लो आसा आनी हें दिसून येता हें करप्शन कितले प्रमाणान वाडलेलें आसा. हें करप्शनाकूच लागून ही स्थिती जाल्ली आसा आनी ही स्थिती वाडत रावल्ली आसा. प्रत्येक कडेन तूं पळयता आसतलें, प्रत्येक कडेन तेंच चालू आसा. आयज साद्या बालरथवाल्यांक तांकां पेमेंट दिवपाक जायना, टायमार तांकां पेमेंट दिवपाक जायना, कितलेशे टिचरींक पेमेंट दिवपाक जायना. सो अशी जी परिस्थिती आसा आनी हेका तुमी 59 करोड हेका स्पेंड करता. सो अशी जी परिस्थिती आसा ही आयज गोंयच्या सरकाराची आसा, ही BJP सरकाराची आसा आनी हेका लागून हे आयज सगळ्याक ही स्कॅमां चालूच केल्ली आसा. जाल्यार असेंब्ली आसा तुमी विशय काडटले कितें ऑब्वियसली हो असेंब्लीक आमी विशय काडटले आनी हो सामकोच जोरान मांडटले, कारण हे जे आसा हे कॉलिंग एटेन्शना थ्रू आमी काडून हेंचेर एक्शन घेवपाक लायतले. PWD मिनिस्टर आणि